लाईव्ह चालू असतं नमस्कार. आम्ही आता हांगासर हा पिळगांव ह्या गांवान आसा आणि तुम्ही पळयता हांगासर ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा ह्या यूथ ऑफ पिळगांव भुरग्यांनी. सो आम्ही त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवया की कशें कितें तेंच्यांनी अरेंज केलां तें. तुम्ही कशें कितें अरेंज केलें? तुमचें नाव कितें? संजय सालेलकर. तुम्ही कशें कितें अरेंज केलें? सगळ्यांत पयलीं ह्या एका कठीण आणि विचित्र अशा परिस्थितींतल्यान आमी वयता आणि सध्या रक्तदान म्हाका दिसता सगळ्यांत खूब म्हत्वाचें अशें दान हांव म्हणें. कोरोना वाशीन घेतल्या उपरांत वॅक्सिन घेतल्या उपरांत एक थारावीक काळ पयलीं 28 दीस आसले, सध्या न्यू गायडलायन्सा प्रमाण 14 दीस रक्तदान करपाक मेळना आणि ह्या नदरेंतल्यान येणाऱ्या काळान रक्ताची कमतरता उणीव भासची न्हू हो विचार मनान आयलो आणि आमी पयलो संपर्क सगळ्यांनी मेळून केलो की एक रक्तदान शिबीर आमच्या गांवांत जावपाक जाय. ते खूब वर्सां जावंक ना आणि त्या नदरेंतल्यान तयारी सुरवात जाली. ब्लड बँक बांबोळी हांचे कडेन संपर्क करपाचो जालो JDC कडेन आणि तातूंतल्यान ह्या बाबतींत आमकां नेहरू युवा केंद्र पणजी हांचो आदार लाभलो. डेट फिक्स करप आणि बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो गजाली जुळोवन हाडपा खातीर तांचो आदार जालो. आणि हे तुम्ही खंयचे म्हणजे तुमचे ग्रूप आहा पळय भुरग्यांचो युथाचो त्या ग्रुपाचें नांव कितें? यूथ ऑफ पिळगांव आणि GMC ब्लड बँक बांबोळी हांच्या जोड पालवनाचो कॅम्प घडोवन येता आणि ताका आदार दिवपी आमची विलेज पंचायत पिळगांव, ओम नमः शिवाय स्पोर्ट्स क्लब, तशेंच AS एंटरप्रायझीस, नेहरू युवा केंद्र, अजय प्रभू गांवकर हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आनी पुराय आयोजनाची टीम जी आसा यूथ ऑफ पिळगांवचे जे मेंबर्स आसात तांच्यांनी सक्रीय असो वावर करून आयचो कॅम्प हांगासर घडोवन येता. आणि आता तुमकां बरोच रिस्पॉन्स मेळना आसतलो, सो तुमी कितल्यांक स्टार्ट केल्ले? जवळ जवळ 10:30 एक्झॅक्टली ब्लड डोनेशन कॅम्पाक सुरवात जाल्ली. 40 नांवां आमचे कडेन नोंद आसली, तातूंतले 30 अजून मेरेन पाविल्ले आसात आणि थोडोसो वेळ अजून आमचे कडेन आसा. जवळ जवळ 1 वर आमचे कडेन आसात आणि तातूंत येणाऱ्या काळान म्हाका दिसता 140 तरी आंकडो पावपाक जाय. आता अजून मेरेन कितले जाले? सध्या नोंद 30 डोनेटर्स जाल्लेले आसात. ऑलमोस्ट थोडे लायनीन आसात. एकंदरीत एक 40 आंकडो आमी गृहीत धरता. आणि आता तुमकां हे आतां येयल्या भुरगे पळय डोनेट करपाक ब्लड ते खंयच्या खंयच्या गांवांत? मॅक्झिमम आमी कवर केल्लो की आमच्या गांवांतले यूथ आसा ते फुडें येवपाक जाय ह्या कामा खातीर आनी त्याच नदरेंतल्यान आमी वाड्या वाड्यार जागृताय तशी केल्ली आणि तसो बरो रिस्पॉन्स ह्या कठीण काळान म्हाका दिसता 30-40 सुद्दां ब्लड डोनेट एकठांय मेळप एचिवमेंट म्हणून. थोडीशी पिळगांव भायले एक म्हाका दिसता 4-5 जाण आयिल्ले आसात आणि मॅक्झिमम जे ब्लड डोनेटर्स जे आसात ते आमचे आणि पिळगांवचे आणि यूथ आसात. ओके. तुम्ही आनीक कितें ह्या व्हिडियोच्या माध्यमांत लोकांक सांगूंक सोदताले हांगा मॅसेज दिवंक सोदताले? सगळ्यांक हांव सांगीन की सद्याच्या काळान एक आमी कठीण परिस्थितींतल्यान वयतात. येणाऱ्या काळान रक्ताची उणीव GMC जावं हेर वाठारांत येवची न्हू ह्या नदरेंतल्यान जायत्या सक्रीय अशा संस्थांनी शक्य आसा ते मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प घडोवन हाडचे, चडांत चड लोकांनी रक्तदान करचें आणि जीवनदान दिवचें. बरें, थँक्यू. तुम्ही पळयले आता जे हांगातले यूथ आहा पिळगांवचे गांवांतले तेंच्यांनी हो ब्लड डोनेशन कॅम्प अरेंज केल्लो आसा आणि ते मागता की बाकीचे सगळे यूथ जे आहा तेंच्यांनी फुडें सरचे आणि असले कॅम्प घडोवन हाडचे आपल्या गांवांत इतलेच ते मागता. GP न्यूजा खातीर हांव राम शिरगांवकर, रेवोल्युशनरी गोवन्स मेंबर बिचोले. देव बरें करूं.